नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकार म्हजो कांगाती गौरांग प्रभू मळगनकार तुमच्या मुखार घेवन येतात ह्यो सगळ्यो गोंयची बऱ्याच्यो खबऱ्यो. आनी सगळ्याक गोंयांक सगळ्याक जर गाजता ते म्हणजे आसगांव प्रकरण. आनी आसगांव प्रकरणाचे नवे अपडेट्स म्हणजे जे बायलेन ते घर विकते घेतिल्ले ते पूजा शर्मा हिका SITन हे धाडिल्लो समन्स धाडिल्ले आपल्या मुखार येवपा खातीर. तिणें सद्याक आतां आपल्या अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो आसा. आनीक ताजे फाटल्यान आतां ह्या अर्जाचेर कशें जातलो ताजेर फुडलें आतां हें प्रकरण खंय पावतलें ताजें आसा. पूण हातूंतली गौरव एक गजाल म्हणजे की गोंयांतले सरकारी अधिकारी आसात ते असल्या VIP हांकां आपले कायदे कशे मोडटात ताजें जर ग्लॅरिंग उदाहरण जर आसत जाल्यार हें आमचें आसगांव प्रकरण. कारण तांचे जे घराचे म्हणजे प्रॉपर्टीचे हें जाल्लें आमचें म्युटेशन ते एक दिसाक जाल्लें. ही गजाल आतां मेरेन उक्ताडार आयली. पूण तातूंत आनीक नवी आतां मुखार गजाल आयल्या ती म्हणजे ही जी फायल प्रोसेसींग हाजे म्युटेशनाक जी फायल घाल्ली ती आयताराक घाल्ली. सो आयतार दिसा सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां बंद आसतना हें जाता कशें. तुवें एक स्टोरी बरयल्ली आसतली हाजे पयलीं अशें जाल्लें आसा रुबी ती बी अशीच 25 तारखेक घाल्ली आनी ती एक दिसा पास जाल्ली. आतां एक गव्हर्मेंटान करपाक म्हणजे एक मागणी अशी गव्हर्मेंटा कडेन की हो कोण मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर आसा ताका सगळे हातूंत भितर एक 8-8 दिसांचे ट्रेनिंग घेवपा ताणें आनी बाकीचे हांकां शिकोवपाचें मामलेदाराक आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाक की बाबा कशें करपाचें एक दिसा भितर. तुवें रुबीचो विशय काडला म्हूण सांगता तुका हांव. रुबीचे तर आनीक सामकें वेगळेंच हें ताका ती ऑक्युपन्सी मेळ्ळी ती. ताणें सकाळी फायल पुटअप केल्या दनपरां ताजें इन्स्पेक्शन जालां. म्हणजे इवनिंग आमचे हे टायम आसा तातूंत भितर तो सगळो इन्स्पेक्शन आनी बाकी सगळे हे आसा ते प्रोसेस केला आनी सांजचे ताका ऑक्युपन्सी दिल्या. म्हणजे चारय हे करपाक हे एक म्हाका 4 म्हयने लागतात एक प्रोसेस बरोबर. सो हे फकत एक दिसाक जालें. आनी तातूंतली सगळ्याकाय गजाल व्हडली सामकी अजापाची म्हणटा ती 25 डिसेंबराक हे सगळे कडेन सुटी आसा त्या दिसा ऑक्युपन्सी मेळिल्ली आसा. ऑलमोस्ट गोंय बंद म्हणल्यार. आनीक ही केस तुवें म्हणटा तशी ही केस जेन्ना कोर्टाक आयिल्ली तेन्ना तांकां बेला खातीर आनीक हाजे खातीर आयिल्ली तेन्ना थंय जज आशिल्ली आमची नूतन सरदेसाई तेन्ना जज आशिल्ली सावथ गोंयाची. आतां ती पुलीस ती SPCAची ताजे अध्यक्ष आसा. तिणें सरळ म्हणलें इतले जर बरे कार्यक्षम तुमचे कडेन ऑफिसर आसात एक दिसा भितर सगळीं काम करतात तर तांकां तुमी सगळ्याक अशें तांकां कित्याक हें करनाका म्हणून मुखार प्रमोट करनात काय म्हणून अशें वाटता तेणें विचारिल्लें. आतांच रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हें मातशें हाजेर खूब हें घेवचें आनी ताका जो ऑफिसर आसा ताका घेवन एक बरो ट्रेनींग सेशन बाकीचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरांक दिवचें. म्हणजे एक दिसाक कितली फास्ट करपाक. कित्याक आतां आमी हांगा पयलें साश्टीक जाल्यार म्हयन्याचे म्हयने आनी वर्साचे वर्स सुद्दां म्युटेशनाचें पेंडींग उरता. सो हे लोकांक आमगेल्या अशें करून एक दिसान जर तुमी तांकां दितात जाल्यार आमकां आमगेल्या लोकांक दिवचें. आनी हे मामलेदाराक स्पेशल सत्कार्य जालें करचो गव्हर्मेंटान ताका हाडचो मुखार आनी तागेले बाबड्याक ताका ट्रेनींग ताका एडिशनल चार्ज दिवन ताका ट्रेनींग एक क्लास दवरची बाकीच्या मामलेदाराक कशें करपाचें एक दिसा भितर. सो एकच आतां जर पळयलें जाल्यार जे आमचे जे VIP आसात तांचेच खातीर गोंय हे काय कितें अशें लोकांक सद्याक प्रश्न पडपाक लागले. आतां हातूंत भितर आमी आतां फकाणां सोडून दी पूण सिरियस तातूंत भितर जर पयशेकाराक कितली फास्ट सेवा मेळटा जाल्यार सामान्य लोकांक ती कित्याक मेळना हो सगळो सद्याक लोक जातात. आतां हांवें सांगलें तें फकाणां नाश न्ही. हें केलें जाल्यार बऱ्या पडटलें लोकांक. हांव म्हणटा कितें तांकां मेळटा न्ही ते ऑफिसराक दी बाबा कशें करून जाता. आतां बाकी ऑफिसर कितें म्हणटा ना हें आज ही फायल हांगा जाल्यार तुजें हें घेवपा जाय आनी कितें करपा जाय ताचे परस तो कशें करता आतां ते तोच सांगपाक शकता ऑफिसर. आमी काय सांगपाक शकनात. सो ताणें बाकीच्याक ट्रेनींग दिवन एक दिसाक लोकांलें करचें म्हणजे लोकांकय गोंयच्या गोंयकारांकय बी बरे भशेन सुशेगाद आमी हो विशय काडटले की IPSचे हांगा येवन ते कशे तरेन आपली मजा मारतात कशें करून हें करतात. म्हणजे आपले बंगलो तो रिनोवेट करपाक इतले 80 लाखाचे हे मोडटात आनी ते बी PWD करनासतना प्रायवेटली करतात. ते IPSचे हे तातूंत आतां एक नवे आनीक गजाल फुडें आयल्या जी आमचो आम आदमी पक्षाचो हो आसा अध्यक्ष अमित पालेकर ताणें एका सद्याक हातूंक आमच्या
फॉरेनाक टुराक गेल्लो ताजे विशीं हें करता जाल्यार हे गव्हर्मेंटाचे हांकां इतलो कमी पगार आसतना हे फॉरेन टूर परवडटात कशें काय म्हणून, आनी थंय बी अमेरिका परवडटात कशें. आनी दुसरें ताणें आनीक तें एलिगेशन केलां तें कितलें खरें कितलें खोटें अमिताकच खबर आसतलें की त्या हाजी तिकेट एक डिवायस अरेंज करून दिल्ली आनी ताका डॉलर्स थंय मोडपा खातीर एका एसपीन हें करून दिल्लें म्हणून हाडून दिल्लें. सो एक्चुअली असले आरोप करता ती तांची चवकशी जावपाक जाय आनी कोण आरोप करता ताची चवकशी जावपाक जाय. जर बेश्टे कोणी फार मारपाक शकतात पूण जावपाक जाय हाची चवकशी जावन न्ही आनी कितें आसा तें लोकां मुखार येतलें, कळटलें कोण खरो दोशी आसा कितें आसा. आयज तुका अशी टॅक्नॉलॉजी आसा की हें सोदपाक कांयच न्ही व्हडलेशें. खंयच्यानय बँक अकावंट जावं बाकीचे तुजे सगळे डिटेल घेवन जर तूं फक्त करपाची तांक आसपाक जाय आनी करपाची इत्सा आसपाक जाय जाल्यार हें जावपाक शकता. घरांक आज आनी एक सामकी धक्कादायक म्हणटा तशी गजाल उक्ती आयल्या ती म्हणजे एका 16 वर्साच्या पिरायेचे चलयेचे रेप जालें. तो रेप कसो की एक मडगांवचो व्यापारी म्हाजो पयलीं वेपार करतालो. आतां तो आतां कितें करता तें लोकांकच खबर नासतलें. तो कॅरेक्टर कॉन्ट्रोवर्शियल मनीस. ताणें एका चलयेचे रेप केलें म्हणून ताका काल अरेस्ट केला. आज ताका रिमांडाक ऑलरेडी आज सद्याक कोर्टाक आसा तो. हे जर गजाल पळयली जाल्यार एक येता की आतां म्हणटाली की ती चली ती खंय कितें घरा कडल्यान सांगनासतना भायर सरिल्ली आनीक ती रेल्वे स्टेशनाचेर आयिल्ली. ती बॉम्बे वचपा आशिल्ली आनीक ती ट्रेन चुकली म्हणून परत वता आसतना ती एक आडकून उरली आमच्या एक दुकाना कडेन नावेली आनी थंयच्यान त्या फायदो घेवन ये. सो हे जर प्रकार इतले वाडटात सो हाजेर कंट्रोल कित्याक येना काय म्हणून. कारण कंट्रोल येना अशें न्ही. आतां हो एक अचकीत आनी मातसो कोण ताणें चान्स पळयलो ते हाका कशें ते चली खंयची पोजिशनान आनी ताची हाजो फायदो घेतलो, मजबुरीचो फायदो घेतलो आनी ताणें ताका भूल थापा घालून फुसलावन हें करून आपूण तुका सोडटा म्हणून घरा कडेन व्हेलें, घरा कडेन व्हरता म्हणून. आनी थंय जागे तें हें फ्लॅट आशिल्लो थंय ताका कितें जेवण दिलें आनी ताणें ताचेर मागीर अत्याचार स्टार्ट केलो. सो आनी जेन्ना सगळें जालें आनी मागीर ताणें हाडून ताका परत सोडलें. सोडटकीर ते चलयेन जेन्ना पुलिसांक सांगलें तेन्ना पुलिसान वचून ताका अरेस्ट केलो. सो एकूण ही अशी चलयांनी मातशी दवरपाक जाय आनी ताजो सामको म्हणजे ना मेन म्हणटा ते ही आयसोलेटेड केस स्वरुपाची केस जाली तरी आसतना हे प्रकार सद्याक वाडपाक लागले. बरोबर. कारण म्हजे कडेन जे हे आसात ते आतां बसून जानेवारी ते आज बसून एक जवळपास 30 ते 32 चलयांचे रेप जाल्ले आसा आनीक जवळपास तितल्याचांचे मॉलेस्टेशन केसीस रजिस्टर जाल्ले आसा. सो हे म्हणटा तूं हे 30 ते 32 म्हणल्यार दर म्हयन्याक 5 ते 6 चलयांचे रेप जाता. बरोबर. हाका मेन सुशांत कन्विक्शनूय जर बेगीन जालें न्ही कोणाक एक एक्यूज आसता जाल्यार दुसऱ्याक भंय पडटलो. भंय पडपा सारकें जावपाक जाय कितें तरी स्टेप जावपाक जाय. हें मातशें आमगेलें कमी पडटा. जो तपास आसा जातकीर मागीर जें कोर्टाक तुवें प्रेजेंटेशन जावं बाकीचें हें करपाचें आसता तूं सारकें टायम टू टायम तुजी ती केस फायल करपाक तीच सारकी जायना आनी ताका लागून मातसो थोडो टायम वता. हें जर फास्ट जालें आनी ताका जर एक्युजाक जर बेगींतली बेगीन शिक्षा जाली जाल्यार मातशी खंय तरी कंट्रोल येवपाक शकतलो. आनी आमच्या सोसायटीन थोडें मातशें जागरूक रावपाक जाय. आपल्या भुरग्यांचेर मातशें लक्ष वाडोवन दिवपाक जाय. ही सामकी आयज काळाची गरज आसा. पूण ही जी चली आसा ती तशी अशी सामकी शिकिल्ले आनी कसले घराण्यांतली ती मातशी थोडी जे आमी म्हणटात की अशी अशिक्षीत किंवा लेबर टायप क्लास आसात त्या हातूंतले म्हणजे असले हातूंत भितर हे वर्नरेबल हे चड प्रकार आसतात असल्यातले. सो हांचे खातीर एक म्हणजे कोतान एक तांकां इस्कॉलाक आसतना किंवा शाळेक आसतना तांकां असले जर सिच्युएशन आयलें कशें करून ताका हँडल करप किंवा ह्या सिच्युएशनाक बळी कशें पडप न्ही असले तरेचे कितें तरी प्रशिक्षण किंवा क्लासीस स्टार्ट जावपाक जाय अशें दिसता. बरोबर. अवेरनेस मातशी एक क्लास जर दवरली सो तूं तुजे हाजेर म्हणजे कसले प्रसंगाक तूं कशें तोंड दितलो ह्या ताका ट्रेन करपाक मातशें केलें जाल्यार आनी बऱ्या पडपाक शकता. सो वेगळे वेगळे प्रकारचे लोक आतां गोंयांत येतात तुमकां ते वेगवेगळे तरेन इन्फ्लुयन्स करपाक शकतात. सो तो जावचो न्ही ह्या खातीर एक दवरिल्ली बरी. आनीक आतां लास्ट आमी एक विशया कडेन वळया आनी मागीर चर्चा थांबोवया. सद्याक जी आमच्या SCPDA मार्केटाक जी हळशीक जाल्या ताज्या विशीं आनी पयर विजयानूय हें केलें की
म्युन्सिपालिटी जावं किंवा SCPDA जावं तांकां ही हळशी कुशीन काडप तांच्यान शक्य ना अशें विजयान स्टेटमेंट केल्लो. आज ते परत आता 2 इश्यू आसात, एक SGPDA रिटेल मार्केट आणि एक होलसेल मार्केट. सो जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर तांकां हें दिलें, तुमकां हें घालून दिलें, सम पॉयंट्स घालून दिले की थंय हें चलपाक जायना, तुमी थंय अमकी टायमार धंदो करपाक जायना. आतां कशें जालां, SGPDA तो फॉलो करता, म्युन्सिपालिटी भायर वचपाक तांकां दिना. पूण जो थर्माकोल पडपा आसा तो थर्माकोल थंय सायडीकूच डंप केल्लो आसा, तो रेग्युलर व्हरपाक जाय आशिल्लो. दुसरें म्हणल्यार SGPDAचे जे सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताणें आमकां सांगलें की आमी भितर मार्केटाक एकट्याकय थर्माकोल एलाव करनात. नुस्तेकार येतात, आपली गाडी रस्त्या सायडीक पार्क करतात, सो थंय आमकां कांयच करपाक शकना आमी. ते थंयच रस्त्यारच नुस्तें ते खाली करतात, थंय ते उदक सांडटात, थंय तो घाण जाता सगळी. हाजेर लक्ष दिवपाक जाय म्युन्सिपालिटीन, आनी पुलिसांनी थंय तांकां गाडी पार्क करपाक दिवपाक जायना. सो ताजे नंतर जर एकय बॉक्स जर भितर आयले आमी म्हणटा तांकां फायन मारतात. सो ताणें हाडपाचें बंद केलां आनी ते थंय फोडिल्ल्या कारणान तो जो थर्माकोलाचे जे बॉक्सीस आसा ते एक तर त्या रिवर सालाक शेतांक नाजाल्यार ते हाजे मुखार SGPDAच्या मार्केटाचे मुखार थंय उडयतात ते. सो एकंदर प्रॉब्लम कसो आसा, मडगांव म्युन्सिपालिटीन हाजेर मातशें लक्ष घालून थंयचो जो थर्माकोल सांठून आसा तो काडपाक जाय आशिल्लो. सो हाजे वेल्यान एक वायल्ड एंगलांतल्यान पळोवपाक म्हणजे हो आतां फकत ते मार्केटूच पुरतो न्ही, कारण सद्याक जे रिपोर्ट्स आसा त्या प्रमाणे गोंयच्यो 8 मेन न्हंयो प्रदूशीत जाल्यात आनी तातूंत इकोलाय म्हणटा जो मनशा खातीर घातक बॅक्टेरिया तयार जाला. हातूंतली भितर एक रिवर म्हणटा ती आमची साळ न्हंय. आनीक हे जे उदक आसा हे सगळें असले आसा ते सगळें साळ न्हंयत वता. सो हो जरी दिसता तितलो सादो असो इश्यू न्ही. आतां फाटले खेपेक आमी जेन्ना विजय सरदेसायान म्हणिल्लें की म्युन्सिपालिटीन क्लियर करता, SGPDAन क्लियर करता, SGPDAन डायरेक्ट आपली हांगा वयली हें काडून उडयलें. ते म्हणटा आमची जबाबदारी न्ही ती मडगांव म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी. तो आशिल्लो रिटेल मार्केटाचो इश्यू. आतां रिटेल मार्केट कितें इतलें बरें ना अशें न्ही. न्यूजार दाखयतकीर ताणें ते थोडेशें काडलें आनी थोडो जो थर्माकोल आसा तो फाटल्यान उडून घालो आपल्या मार्केटाच्या पळय. म्हणजे थर्माकोल डिस्पोज करपाक हांकां खूब कठिनाई येता आनी म्हाका दिसता ते कित्याक ते एलाव करतात थर्माकोल इतले मोठ्या प्रमाणान. ना जाल्यार एक तर मडगांव म्युन्सिपालिटीन एक डेडिकेटेड कितें तरी थर्माकोल डिस्पोज कसो करपाचो हाजेर विचार स्टार्ट करपाक जाय आनी ते हाडून सेटअप करपाक जाय. थंय थर्माकोल कसो हें करतलो तो. आनी हाजे फुडें मुखार मडगांव म्युन्सिपालिटीक भरपूर प्रॉब्लेम येतले आनी हो लोकांच्या जिवाचेर संकट हाडपाक शकता. तेच आमी ह्या माध्यमांतल्यान हो इश्यू सदांच सामके हॅमरींग म्हणटा असा रितीन हाडटात. कारण तुवें आनी गौरांगान म्हणटा तशें की हे फकत सादे इश्यू न्ही, हे लोकांच्या जिवा कडेन खेळ. आनीक जर आतां जरी स्थिती हाताचे भितर आसली तरी फाल्यां जर हाता भायर गेली जाल्यार एक व्हडलो अनर्थ जावपाक शकता. तो अनर्थ जावचें न्ही इतलेंच आमी हांगा मागतात. आनीक हाजे खातीर जे ऑथॉरिटीज आसात तांणी जाता तितले उपाय घेवचे इतलेंच आमी मागतात. कारण तुमी लोकांच्या जिवा कडेन खेळपाक जायना. लोकांच्या जिवा कडेन खेळप आज इतलो आनी व्हडलो गुन्यांव नासतलो. सो तो तुमी करचो न्ही आनी लोकांकय मातशी थाकाय दिवची इतलेंच आमी मागतात. आनी ही चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.